नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय सरकाराची कितलीशीच म्हत्वाची आस्थापनां उज्या पासून असुरक्षीत. फायर ब्रिगेडीन सांगूनय खात्यांची ना हालचाल. जुंता हाऊस, विद्युत भवन, उद्योग भवनाची एकच गत. पळयात खासा रिपोर्ट. दिल्लीन मंत्र्याच्या नॉर्थ ब्लॉकांत उजो. गृहमंत्री पी चिदंबरम आनी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीचे कचेरे लागसार रुमान शॉर्ट सर्किटाक लागून घेतलो पेट. कोणूच जखमी ना. मंत्र्यांच्यो फायली साल्वार. गोंयकारांनी मोठ्या उमेदीन मनयले सांजाव फेस्त. तकलेक कपेलां घालून ल्हान व्हड जाणटे नेणटे भीड मुरवत नासतना बुचकळे बांयत. पावसाने धरलो नेट. पळयात गोंयकारांचे सांजाव फेस्त. आनी खेळा मळार जीसीएच्या संविधानान निमणे दुरुस्ती. अध्यक्षाचो कार्यकाळ 2 टर्मां वयर ना. कार्यकारी समितीचे 2/3 वांगड्याचे मान्यताये शिवाय वांगड्यांक काडूंक बोडोवंक मेळचे ना. क्लब आनी लायफ मेंबरांचो थाराव. आता खबर विस्तारान. गोंय सरकाराची कितलीशीच म्हत्वाची आस्थापनां उज्या पासून मातूय सुरक्षीत नात. उजो पालोवपी दळान 17 फावटी सुचोवण्यो करून पसून ताचेर संबंदीत खात्यांनी कांयच पावलां उबारूंक ना हें आतां स्पश्ट जालां. पंचायत, येरादारी, नियोजन खात्या सारकेल्यो म्हत्वाच्यो मुखेल कचेऱ्यो आशिल्ल्या पणजेच्या जुंता हाऊसाची तीच परिस्थिती. प्रुडंटान जुंता हाऊसाचे केल्ले पळोवणेंत ह्यो गजाली उक्ताडार आयल्यो. पळयात लौकीक शिलकाराचो खासा रिपोर्ट. आता आमी सध्या जुंता हाऊसाच्या भायर उबी आसा. सरकाराची बरीचशी म्हत्वाची कार्यालयां ह्या इमारतींत आसात. आता आमी भितर वचून पळया ही इमारत उज्या पासून कितली सुरक्षीत आसा ती. हे जुंता हाऊसाच्या फुडल्या दारांतले लायटीचे मिटर. थंय पावसांत गळटा. इमारतींत खंयच फायर एक्सटिंग्विशर बसयल्ले नात. फायर अलार्म आनी बाकीच्यो सुविधा खूब पयशिल्ली गजाल. पयल्या माळये वयली ही येरादारी खात्याची मुखेल कचेरी. ह्या कार्यालयाचें हालींच सोबतीकरण केलां. मात उजो लागल्यार कितें हाचो विचारय जाल्लो ना हें परिस्थिती पळयल्यार स्पश्ट दिसता. उजो पालोवपाचें कसलेंच सामान हांगा ना. जुंता हाऊसाचे सुरक्षे खातीर उजो पालोवपी दळान 2 वर्सां फाटीं कांय सुचोवण्यो केल्ल्यो. मात आज मेरेन जुंता हाऊसाच्या संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ते दिशेन कांयच केल्लें ना. इतलेंच न्ही, राजधानी पणज्यांतच अश्यो आनीकय म्हत्वाच्यो इमारती आसात. तांचेय बाबतींत कारभार असोच चल्लात. पळयात. सरकारी इमारतींक उजो पालोवपी दळान सुचोवण्यो केल्लें वर्स. जुंता हाऊस 2010, उद्योग भवन 2008, फार्मासी कॉलेज 2010, पॉलिटेक्निक कॉलेज 2010, विद्युत भवन 2010. The Junta House being one of the high-rise buildings, G+6 structure, there we had recommended fire safety measures somewhere in August 2010, August 2010. But we have not got the status of the implementation of the fire protection measures in that building. But now we have again started and various other government departments, we have sent them recommendations. So we have not received any status report, compliance report from them. So we are awaiting compliance report. Prior to that, now we are sending another reminder to them, and we are hope we will get some positive reply from them. Otherwise, we will again carry out inspection and ensure that a time frame is given to them to implement the fire protection measures. फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म ह्या सारकिल्यो कसल्योच मुळाव्यो सुविधा जुंता हाऊसा कडेन उपलब्ध ना. 2010 उजो पालोवपी दळान जुंता हाऊसाक उज्या पासून सुरक्षीत दवरपा खातीर कांय सुचोवण्यो केल्ल्यो. मात जुंता हाऊसाच्या संबंदीत अधिकाऱ्यांनी तांचेर कांयच पावलां अजून मेरेन उखलिल्लीं ना. व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. दिल्लीन केंद्रीय मंत्र्याच्या नॉर्थ ब्लॉकांत आयतारा दनपारां उजो लागलो. मुंबयच्या मंत्रालयाच्यो यादी ताज्यो आशिल्ल्यान सगळेच काचाबूल जाले. मात 7 फायर ब्रिगेडींनी मेळून वरांभरांत उजो आटापा हाडलो. नॉर्थ ब्लॉकांत गृहमंत्री पी चिदंबरम आनी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीची कचेरी आसा. हे घडणुकेन कोणूच जखमी जाल्ल्याची वा म्हत्वाच्यो फायली जळिल्ल्याची खबर ना. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो अशें सांगतात.
मुंबईच्या मंत्रालया उपरांत 72 वरां भितर ही दुसरी घडणूक. दनपरां 2:20 ही खबर पातळी. गृहमंत्री पी चिदंबरमाच्या कचेरे लागसार आशिल्ल्या 102 नंबर रुमांत हो उजो लागलो. खबर पातळटना 7 फायर ब्रिगेडी एकठांय जाल्यो. आयतार आशिल्ल्यान कचेरे भोंवतणी फक्त सुरक्षा कर्मचारीच आशिल्ले. ताका लागून कोणे तरी मुद्दाम हें कर्म केलां आसपाची शक्यता उणी अशें थंयचे सुरक्षा अधिकारी सांगतात. शुक्रारा मुंबय महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रालयाक उजो लागिल्लो. आयतारा दिल्ली नॉर्थ ब्लॉकांत लागलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. सेंट जुआंव बाप्तिस्ताचें फेस्त म्हणल्यार सांजांव फेस्त आयतारा गोंयकारांनी मोठ्या उमेदीन मनयलें. हे फेस्त म्हणल्यार दाट पावसान तकलेक कोपेलां घालून बांयंत उडक्यो मारून बुचकळपाची मजा. तातूंत ल्हान व्हड जाणटे नेणटे म्हण मर्यादा ना आनी भीड मुरवतय ना. सकाळच्या आदेसाक पावसानय नेट धरिल्ल्यान भुरग्यांक चडच उमेद आयली. पळयात गोंयकारांचें सांजांव फेस्त. जॉन बाप्तिस्ट म्हणल्यार आमी जावन आसलो जेजूची वाट तयार करपी. जेजूक बोट दाखोवन ताणें म्हणलें, ओ देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा. चर्चीत मीस जाल्या उपरांत लोक सांजांवचो घोस्त काडपाक भायर सरतात. घुमटां, शामूळ, माडाच्यो चुट्ट्यो गुटलावन बांयत उडक्यो मारपाक ल्हान व्हड जाणटे नेणटे सगळे तयार. सांजे आंगुंता मोरे वाटांका दिसना. आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक हांसोना. चल रे पिये रे तुमी लोके रे फाल्यां काय मेवना. सांजे आंगुंता मोरे वाटांका दिसना. आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक हांसोना. चल रे पिये रे तुमी लोके रे फाल्यां काय मेवना. असली फेस्तां वर्सान कित्याक 2 फावटी येना. पंबुर्फेचे झरीर थंयचे सांजांव फेस्त मात वेगळेच तरेन जाता. लोक सोरो पियेनात. आंबे, फणस, चिकू, अणसां, केळी असली वेगवेगळी तरेची फळां मांडिल्लीं असतात. थंय सर्ती जायनात. थंय प्लास्टीक वापरिनात आनी त्या शिवाय उदक वाचयात म्हूण लोकांक संदेश. आमची सेलिब्रेशन आमी करता जाल्यार जी आदली पद्दतसान येयल्या पळय, नो अल्कोहॉल ते म्हणटा, नो अल्कोहॉल, नो प्लास्टीक फ्री एरिया, किपींग द एनवायरमेंट व्हेरी क्लीन. हे पद्दतीन जे समाज आयज आवडटा आनी आशेता त्या भागांनी फुडें वचपाक आमची येवजण. गोंयभर सकाळीं कांय कडेन दनपारां सुरू जाल्ली सांजावाची मजा सांजे मेरेन चलताली. तातूंतच सकाळच्या आदेसाक पावसान नेट धरिल्ल्यान लोकांची उमेद आनीक वाडली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.